टॅक्सीचो? टॅक्सीवाल्यांचे दोन इश्यू असा. एक म्हणजे गव्हर्मेंटान ड्रायव्हिंग लायसन्सीस, व्हेकल रजिस्ट्रेशन, व्हेकल फिटनेस आणि परमीट हेका ऑटोमॅटिक एक्सटेंशन दिल्लें आसा, विच एवर डॉक्युमेंट्स वेर एक्सपायरींग फ्रॉम 1st of February 2020 ड्युरींग लॉकडावन पिरियड. एक्सटेंशन 30th June पर्यंत दिल्लें. म्हणजे ह्या लोकांनी गाडयो चलोवंक मेळटा ह्या लॉकडावन पिरियडान आनी एक्सटेंशन करपाक टायम मेळटा. ओके, तर त्या फुडें मागीर परत 31st July पर्यंत एक्सटेंड जाल्लें आसा. फक्त एक टेक्निकल डिफिकल्टी येताली जेन्ना कोण टॅक्स पे करपाक वयताले पळय तेन्ना थंय पेनल्टी दाखयताले, कारण ते NIC सिस्टमान चेंज इफेक्ट जावंक नाशिल्लो. ते ऑलरेडी सर्क्युलर वॉज देयर फॉर एनफोर्समेंट करपाक, रस्त्यार कोण हाडिनाशिल्ले. सो तो आतां जाला, रिजॉल्व जाला तो. तेच तेंच्यांनी सांगला म्हाका, इट इज शोईंग नाव. सो पेनल्टी आतां दाखयना. सो तो एक प्रॉब्लम सॉल्व जालो. दुसरो इश्यू आशिल्लो लॉकडावन पिरियडान गाडयो बंद उरल्या. सो गाडयो आनी तांकां कितें रिलीफ दिवपाचें म्हणून हे प्रोविजन नॉन यूज क्लॉज ऑलरेडी कायद्यान आसा इन टॅक्सेशन लॉ, मोटर व्हेकल टॅक्सेशन लॉ गोवा. सो तांच्यांनी ताका एप्लिकेशन दिवचें पडटा टू कन्सर्न टॅक्स ऑफिसर हू इज अ लायसन्सिंग ऑथॉरिटी ऑफ कन्सर्न EDT, असिस्टंट डायरेक्टर ऑफिसर. एप्लिकेशन दिवन हो पिरियड आपली गाडी चलोवंक ना म्हणून एप्लिकेशन दिवपाचें आनी तो एक सर्टिफिकेट इश्यू करता. ताका प्रिस्क्रायब फॉर्म आसा आनी हे प्रोविजन ऑलरेडी आसा. आनी तो पिरियडाचो टॅक्स गाडी चलोवंक ना पळय एडजस्ट करपाक मेळटा किंवा रिफंड दोनूय ऑप्शन आसा भितर फुडल्या पिरियडाक. सो हे कायद्यान प्रोविजन आसा. फक्त भितर एक टेक्निकल हीच आशिल्ली बिकॉज ऑफ लॉकडावन. हे एप्लिकेशन प्रायर दिवचें आसता बिफोर यू व्हेकल इज ऑफ द रोड. सो कारण लॉकडावन पिरियड शक्य नाशिल्लें. सो ते रिलॅक्सेशन दिवपा खातीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन ऑलरेडी एक फायल मूव केल्या, कारण ही एप्लिकेशनां पोस्ट इव्हेंट एक्सेप्ट करपाक दिवची म्हणून. सो ते आमकां रिलॅक्सेशन येतले. बट इन द मीन टायम जेंकां कोणाक बेनिफीट घेवपाची आसा आनी गाडयो खरें चलोवंक ना, दे कॅन मेक अ एप्लिकेशन टू कन्सर्न लायसन्सिंग ऑथॉरिटी हू इज अ टॅक्स ऑफिसर आनी दे वील इश्यू अ सर्टिफिकेट आनी तो टॅक्स एडजस्ट जातलो. सो तांकां रिलीफ मेळटली. सर, जे लॉकडावन पिरियड आसा पळय तोय मेन्शन करचो पडटलो तेंच्यांनी, काय तो ऑटोमॅटीक हे जातले तेंचे टॅक्स? लॉकडावन पिरियड इज अ पब्लीक इन्फॉर्मेशन. ताका आनी मेन्शन करपाची गरज ना, इज अंडरस्टूड. बट लॉकडावन तेंच्यान दे कॅन मेन्शन, कारण थोड्यांच्यो गाडयो मदीं चल्ल्यात, पर्टिक्युलरली बसीस एन ऑल, प्रायवेट बसी थोड्यांनी हायर केल्ल्यो. सो तांच्यांनी खरंच लॉकडावन पिरियडान चलोवंक ना पळय त्या पिरियडाक स्पेसिफीक अप्लाय करचें पडटलें. ऑल्दो ऑफिशियली पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वॉज क्लोज, दॅट इज स्टेज कॅरेज अँड टॅक्सी, फ्रॉम 22nd of March till 3rd of May. ओके, दे वर नॉट अलाउड टू ऑपरेट. त्यानंतर ऑपरेट जाल्या. तातूंत बसीस थोडे हायर केल्ल्यो आसात. सो तांकां दे मे नॉट एप्लाय, पूण बाकीचे बेनिफीट मेळटली आनी प्रोविजन ऑलरेडी आसा. ओके, अँड डेफिनेटली वी वील हेल्प ऑल दीस ऑपरेटर्स टू फॉर स्पीडी डिस्पोज करपाक. ऑलरेडी आमकां सांगलेलें आसा आमी सगळ्यांक टॅक्स ऑफिसरांक बेगीन करा म्हणून. इंडिव्हिज्युअली एप्लिकेशन दिवचें पडटलें सगळ्यांनी. नॉट थ्रू असोसिएशन, इंडिव्हिज्युअल. कारण तशेंच दिस इज अ लॉ प्रोविजन, कारण तशेंच फॉर्मेट आसा ताका तो कायद्यान प्रिस्क्रायब केल्लें आसा. कन्सर्न ओनर ऑफ द व्हेकल शूड एप्लाय. आमचे एक 4-5 इश्यू आसलो. एक टॅक्स, लायसन रिन्युअल, परमीट, हेजेर डिस्कशन जाल्लें हितून सेक्रेटरिएटान. मात आमचे जे भुरगे आतां टॅक्स भरपाक वयतात थंयसर आमकां पेनल्टी घेतात. एक 300 रुपया सुबेज घेतात, जे गाडये प्रमाणे घेतात दिसतात. ते आमी त्या आयज डिस्कशनाक गेल्ले, ते आज एट प्रेझेंट अजून पसून ते जावंक ना. अजुनूय आमकां टॅक्स हो भरचो पडटा आनी फायनूय भरची पडटा. तेंचेर तेणी आमकां कांय रिलॅक्सेशनूय दिवंक ना म्हणून आमचें डिस्कशन जालां. 1-2 दिसांनी, 1-4 दिसांनी कितें तरी तेजेरूय एक हें येतलें. मात परमीट रिन्युअल जे कितें रिन्युअल आहा तेंचेर पासींग फी, लायसन फी, तेजेर ते आमकां पेनल्टी, म्हणजे जे एक्स्ट्रा जे हें आहा न्हू, ड्यू डेट सोंपल्या न्हू, ते हे घेवचे ना, पेनल्टी घेवचे ना. आतां घेवचें ना म्हूण सांगलां डायरेक्टरान, घेवचें ना. जे लायसन, परमीट रिन्युअल, जे आमचे पासींग फी, तेजेर ते आमकां पेनल्टी ना. म्हणजे फेब्रुवारी ते जून 30th काय जुलय 30th ते आमकां हें आहा, म्हणजे केन्ना वचपाचो आनी ते म्हणजे ऑटोमॅटिकली ते रिन्यू जाता त्या हेतून. बट टॅक्साचें तेंच्यांनी आमकां कांयच आश्वासन दिवंक ना. आमी आयज 80 दीस बेकार आहात टॅक्सीकार, आनी तरी पूण ते आमकां फायनूय भर म्हणटात आनी टॅक्सूय भर म्हणटात. तेजेर ते आमकां हें आहा, म्हणजे
जर रिलॅक्सेशन म्हणजे तूं आयज जर गेलो जाल्यार जे आतां जर परमीट रिन्युअलाक गेलो जाल्यार आमकां फायन ना. फायन कित्याक मागता ते आतां? तेंचे कंप्युटराचेर जे दीस डेट एक्सपायरी डेट जाली न्हू एक दीस जालो काय ऑटोमॅटिकली फायन आहा 1000 2000 म्हणजे 6 म्हयन्यांनी 2000 अशें कितें तरी तेंचें आहा. टेक्निकल प्रॉब्लम लागून टेक्निकल जे कितें आहा टेक्निकल आहा कंप्युटराय तेजेर ती फीट केलेली आहा. जे मेरेन ती काडना न्हू ते मेरेन ती आमकां फायन भरची पडटा आनी टॅक्सूय भरचो पडटा. म्हणजे तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला एसोसिएशनाक सावथ नॉर्थाक टॅक्स तुमी भरचो न्हू 8 दीस रावचे. मात तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिवंक ना कितें रिलॅक्सेशन कांयच ना. जे मेरेन आमी 80 दीस बेकार आहात आमकां कांयच धंदो ना आनी ते आमकां टॅक्सूय फ्री सोडिनात. फक्त आमी पेनल्टी खातीर ते 300 रुपया एक्स्ट्रा वयतात म्हणून आमी सांगलेली. आतां तुवें हाल ते टेक्निकल कंप्युटरार आहा ते ते कांय करपा जायना. जातलें म्हणून सांगलां 8 दिसांनी. आतां तेणे कितें सांगलां की जे तुमकां आतां जे एक्स्ट्रा वयता पळय पेनल्टी लागता पळय ते होल्डार दवरता म्हणलं ताणें कॅन्सल करता 8 म्हणटा ते. दिसांनी जेन्ना कंप्युटरान एनआयसी त्यांनी लेटर केलेले 8 डेज टायम म्हणटा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाकडसून येतले ते तेन्ना म्हणटा ते आमी कंप्युटरार घालतले आनी म्हणटा मागीर ते फायन फायन वयतले. वयतली. आतां तेणे पासिंगाक पळय फायन आसली ती काडल्या तेंच्यांनी. तशेंच रिन्युअल ऑफ लायसन्स रिन्युअल ऑफ परमिटाक पळय फायन मारताले आमकां आतां मार्चानसून कोणाची परमिटां पळय एक्सपायर्ड हे जाल्ले पळय रिन्युअल सोंपलेले तांकां ते आतां एक्सेप्ट करता हांगासर. पासिंग permit renewal and license renewal. There is no fine. But for the tax, if you want to go to pay the tax, then there is a fine. ते 8 artist राव ते बीन काडटा म्हणून. मात आमचे एकूच रिक्वेस्ट आसा डिपार्टमेंटा कडेन सीएमा कडेन. आमी आयज अरावंड 75 डेज सारके टोटली आमचो बिझनस बंद आहा. सोशल इनकम कांयच ना आमचे कडेन आनी फुडें आनी कितले दीस जायत ते आमकां खबर ना. ट्युरिजम हे येवपाचोच ना. एट प्रेझेंट आमकां जे कितें आहा न्ही टॅक्स तेजेर कितें तरी रिलॅक्सेशन दिवंक जाय. आमी आमगे सद्या टुडे आमगे रिक्वेस्ट कितें आहा हो लॉकडावन पिरियड जो पळय आहा तितून तो आमकां एक्झॅम्प्ट करचो म्हूण टॅक्सेशनाक. नाजाल्यार इफ यू आर आम लॉकडावना उरले गाडी कांय उजा जायना आनी आमकां टॅक्स तो भरचो पड जाल्यार हे प्रॉब्लम जातले आमकां. सो आमगे रिक्वेस्ट आहा की तो आमकां एक्झॅम्प्ट करचो म्हूण लॉकडावन पिरियड वॉट एवर इट इज. सो वीच दे हॅव एग्रीड एंड ती फायल आतां ते मूव करतले आनी सांगितला सरकारान ते सांगला करतलो. सो दॅट वी हॅव टू डू. आतां लॉकडावन ओपन सुरू जालें न्हू मात आमचे टॅक्सी बिझनस आनी जे मेरेन चालू जायना न्हू ते मेरेन आमी रोडार येवंक शकना कित्याक हॉटेल लायन सगळी बंद जालेली आहा आनी आमी टोटली ट्युरिस्ट टॅक्सी डिपेंडंट ऑन हॉटेल्स. कलंगूट सावथ हे कोस्टल बेल्ट आमी टोटली डिपेंडंट ऑन हॉटेल. जे मेरेन हॉटेल ओपन जाले आनी ट्युरिस्टूच ना जाल्यार आमकां टॅक्सी रोडार हाडून काय फायदो ना. आमी टॅक्स भरूंक गेले आनी जर गाडीच आमची घरा कडेन जाल्यार काय फायदो ना आमकां. Director has made one comment. He said that he will exempt 3 म्हयने पडे आहा हे गेल्या ते एप्रील मे जून exempt करतलो टॅक्साक आनी हेजे मुखार पडे लॉकडावन एक्सटेंड जालो जाल्यार दॅट विल बी लुक्ड इनटू.